नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. फाटली सप्तकाक आमी एक डिबेट केलो ताचो म्हत्वाचो विशय आशिल्लो. ते म्हळ्यार भारतीय जनता पक्षाचे आमदार विधानसभेक पावल्यार 25 वर्सां जालीं. ह्या 25 वर्सांचो आढावो कितें बदललें आनी मुखार कितें. त्या चारांतले एकच आमदार आज विधानसभेत आसा आनी जाणें कंटिन्युअसली 25 वर्सां आपल्या एकाच मतदारसंघाक रिप्रेझेंट केलां आनी गोंयचे मुख्यमंत्री जाले. आज विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून आसात मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत. सर, वेलकम टू. नमस्कार. 25 वर्सां जालीं. कशी पळयता ह्या 25 वर्सां कडेन? सुरवात थंयच्यान करया आनी मागीर म्हत्वाच्या टप्प्यांचेर या. हांव सदांच मानतां की प्रत्येक संस्थेच्या जिवनात जायत किंवा मनशाच्या जिवनात जाय 25 वर्सांचो टप्पो हो अत्यंत म्हत्वाचो टप्पो असो आमी मानतात. आनी हांव सदांच म्हणटा की 25 वर्सां जातकीर ती जर संस्था जायत जाल्यार संस्थेन, मनीस जायत जाल्यार मनशान फाटल्यान वळून एक इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. 25 वर्सांत आपणें कितें केलें, आपणें कितले लोकांचे जिवनात सूख हाडपाचो प्रयत्न केलो, आपले ओवरऑल काही गरीब लोकांचो स्टँडर्ड वाडयलो काय कितें, अशे वेगवेगळे प्रश्न जे उपस्थित असतात ताजें स्वता जावन इंट्रोस्पेक्ट करप आनी मागीर मुखावेली दिशा ठरोवप असो एक नॉर्मली प्रयत्न आसपाक जाय. म्हणून हांवें पयर सुद्दां हांव एक दीस सारको इंट्रोस्पेक्ट करपाकच घालेलो. हांव कोणाक सांगूं नाशिल्लें, हांव कांयच खंय हें करूं नाशिल्लें, कसलीच पब्लिसिटी करूं ना, कसलें फंक्शन दवरूं ना, कांयच दवरूं ना. म्हणजे खूब प्रेशर आशिल्लें कितें फंक्शन करया बिया म्हणून. तरी आसतना म्हज्या कार्यकर्त्यांनी थोड्यांनी घरा कडेन येवन दनपारच्या वेळाचेर सगळे जमून एक बारीकसो तांणी केक कापलो आनी कितें कार्यकर्त्याच्या उत्सवा मुखार म्हजो नाइलाज जाता. कारण अल्टिमेटली तांकांच लागून हांव आज उबो आसा. पूण ही गजाल खरी की 25 वर्सांचो टप्पो हो अत्यंत म्हत्वाचो. आनी म्हणून हांवें प्रयत्न केलो की फाटले 25 वर्सांत कितें जालें, कशे पद्दतीन हांव उरलो. म्हणजे 25 वर्सांची कारकीर्द ही तशी ल्हानशी कारकीर्द न्ही. खंयचोय मतदारसंघ 25 वर्सां कंटिन्युअसली जिखून येवप, थंय बी मडगांव सारको मतदारसंघ लोकांचो पूर्णपणे विश्वासाक पात्र ठरप हें तशें कठीण काम. कारण मडगांव शहर म्हणजे कॉस्मोपॉलिटियन सिटी आनी तातूंत जितले एक्टीव वोटर्स असतात तितले सायलंट वोटर्स असतात. अशेय वोटर्स हांवें पळयल्यात जे केन्नाच म्हजे कडेन फावोर मागपाक येना, केन्नाच म्हजे कडेन कसलेंच काम घेवन येना, पूण सायलंटली म्हाका वोट करता अशेय वोटर्स हांव जाणा. हे जेन्ना पळयता आज म्हाका दिसता म्हत्वाच्या टप्प्यांचेर वतना सुरवात म्हळ्यार तुमचें पयलें इलेक्शन आनी पयली इलेक्शना उपरांत मागीर दुसरो जो टप्पो येता तो म्हळ्यार भारतीय जनता पक्षान सार्दिनाच्या सरकाराक तेंको दिवप आनी सत्तेर हाडप. ह्या दोन टप्प्यां कडेन कशें पळयता? न्ही, म्हजें बारीक तूं जर पळयत सगळ्यांत पयलें इलेक्शन जाल्लें तें इलेक्शन हांव 419 मतांनी हरिलो. कोणाक सांगल्यार तें खरें दिसना. पयलें इलेक्शन जें 1989 जाल्लें, हांव तेन्ना कावन्सिलर आशिल्लो. 85 ते 90 हांव म्युन्सिपालिटीचो कावन्सिलर आशिल्लो. काँग्रेस पक्षान त्या वेळार म्हाका तिकेट दिली. पूण त्या वेळार हांव 419 मतांनी हारलो. आमचे स्वर्गीय बाबू नायक हे तेन्ना अपक्ष आमदार म्हणून उबे रावले. सगळ्यांनी ताका तेंको दिलो. पूण पराभव जातकीर हांव उबो रावलो. हांव पराभव जातकीर आशा सोडली ना किंवा लोकांचें काम करपाचें बंद केलें ना. हांव पराभव जातकीर सुद्दां लोकांचे बरोबर रावलो. लोक केन्नाय म्हज्या दारांत आयले जाल्यार हांवें तांकां प्रश्न विचारले ना, तुमी म्हाका कित्याक उडयलो, हांव तुमची इतलें कामां करता आसतना हो प्रश्न हांवें लोकांक विचारलो ना. आनी तातूंतच हांव जिखलो अशें हांव मानतां. कारण लोकांनी म्हाका तातूंत त्या हाजेर लोकांनी म्हाका उचलून धरलो आनी लोकांनी म्हाका फुडल्या इलेक्शनाक सांगलें, तूं राव, तूं खंयच्याय हाजेर राव, तूं अपक्ष राव, आमी ह्या खेपेक चूक करपाना. आमी गेल्ले खेपे आमची मातशी चूक जाली, ह्या खेपे तुका निश्चितपणे आमी निवडून दिता. मागीर भाजपाक वचचें अशें कित्याक दिसलें? न्ही, हांव एक्चुअली काँग्रेसीच तिकेट सोदतालो. समा वरां काँग्रेसीन म्हाका मॅसेज आयली की तुका तें तिकेट दिवपाक सोदना. त्या वेळाचेर म्हजे थोडे बरे मागपी आशिल्ले ते म्हजे मेळ्ळे म्हाका. तातूंत म्हजो चार्टर्ड अकावंटंट एक प्रभाकर देसाय म्हणून आशिल्लो, तो ताजे संबंद आशिल्ले. आनी ते म्हाका म्हजे म्हऱ्यान आयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले, तूं जर आमचें कांय ना काम ना व्हडलें, पूण तूं जर रावता जाल्यार आपूण पक्षा कडेन उलोवन तांचे कडेन उलोवन तुका तिकेट दिता. आतां त्या वेळाचेर हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांक विचारलें. मागीर कार्यकर्ते म्हणपाक लागले, इन एनी केस यू आर डेस्टायन्ड टू वीन. तूं जर BJPचेर रावलो जाल्यार सुद्दां आमकां हें पडपाना. कारण लोकांनी आज ठरयलां, निश्चय केला की खंयच्याय परिस्थितींत तुका परतो आमदार करपा जाय म्हणून. आनी म्हणून हांवें त्या वेळाचेर एक्सेप्ट केलें, BJPची तिकेट एक्सेप्ट केली. आनी जेन्ना तिकेट हांवें म्हजें फायनलायज जालें, हांव पक्षाचो राजिनामा दिवन जेन्ना घरा कडेन गेलो तेन्ना म्हाका काँग्रेसचो कोण ऑब्जर्वर आशिल्लो ताणें मॅसेज धाडली.
ते ला फ्लोर हॉटेलां येवन राविले आनी बाले मातसो तूं येवन आमकां मेळ अशें म्हणून हांवें सांगलें हांव आनी आतां मेळपाक शकना, इट इज टू लेट, तेन्ना गूड बाय अशें. सार्दिनाच्या सरकाराक तेंको दिवप हें कशें घडलें? ना तातूंत खरें म्हटल्यार त्या डिसिजनाक हांव पार्टी ना. कारण सार्दीन हो म्हजो पर्सनल फ्रेंड. पॉलिटिकली कितें आसूं, हांव सार्दिना बरोबर खूब पयलीं सुद्दां सार्दिना बरोबर काम केलां. सार्दीन मंत्री आसतनाय हांव सार्दिना बरोबर काम केलें. आनी सार्दिनाचें आनी म्हजें सदांच रिलेशनशीप एक वेगळें आशिल्लें. पर्सनल रिलेशनशीप पयलीं पासून आशिल्लें आनी तें हांवें टिकोवन दवरलां. आतां हांव ज्या दिसा सार्दिनाचें सरकार पडपाचें ठरलें किंवा जालें त्या वेळाचेर हांव इलेक्ट्रिसिटी म्हाका याद आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें मोती दोंगूर सबस्टेशनाचें फावंडेशन घालतालो. प्रताप सिंग राणो स्पिकर तो चीफ गेस्ट आशिल्लो. हांव तेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो. ताज्या हातांतल्यान आमी फावंडेशन घालें आनी थंयच्यान आमी खावपाक म्हणून आमी हांगा गेले मेट्रोपोलांत. थंय गेले तेन्ना आमकां नानुतेलांक खंय तरी आमी कितें खावपाक गेले. थंय गेले तेन्ना म्हाका फोन आयलो की ताबडतोब पणजे यो, कितें तरी चलता. म्हाका जुवारकारान फोन केलो आनी जुवारकार म्हणपाक लागलो अरे तूं खंय आसा? हांव म्हटलें हांगा फंक्शना आसा. आनी त्या फंक्शनाक हांवें भाशण केलें की सार्दिनाचें सरकार हें पूर्णपणे 5 वर्सांचो कालावधी पूर्ण करतलो म्हणून. म्हणजे फाटलें रिकॉर्ड काडलेलें तुका कळटलें. म्हणजे आनी राणो आशिल्लो, प्रताप सिंग राणो त्या फंक्शनाक आशिल्लो. ताकाय तो पर्यंत तें कांय खबर नाशिल्लें. हांव जेन्ना पणजे आयलो रातचो ताबडतोब तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की तें सगळें ठरिल्लें आसा, सगळें जाल्लें आसा अशें म्हाका फक्त तेन्ना आपूण मागीर इन्फॉर्म केलें गेलें. हॉटेल नोवा गोवांत मिटींग आशिल्ली. थंय आमकां सांगलें गेलें की अशें अशें जालां तेन्ना हें अशे पद्दतीन जावपाचें. एक म्हत्वाचो येता की तें म्हळ्यार मोगोचो प्रभाव कमी करप आनी तो वोट शेअर भारतीय जनता पक्षान हातासप. ही जी प्रक्रिया आशिल्ली ही कितली वेल थॉट आशिल्ली आनीक कितली सक्सेसफूल जाली अशी दिसता? ना, ह्या प्रोसेसा भितर हांव खंयच सामील नाशिल्लो. म्हाका याद जाता की आमी 4 जाण आमदार निवडून आयले पयल्याच खेपे. काँग्रेसीक मेजॉरिटी नाशिल्ली. याद आसा जाल्यार पळय. बरोबर. काँग्रेसीक 3-4 आमदार कितें कमी पडटाले आनी आमी म्हाका दिसता अशे 4 जाण आनी एमजीचे 16 जाण आयिल्ले. एमजीचे 12 जाण आयिल्ले. 12 आनी आमी 4 16 आनी 5 जाण आमकां कमी पडटाले सरकार फॉर्म करपाक. तातूंत भितर 5 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो. तो ग्रूप तेन्ना चर्चील बी अशे थोडे जाण ग्रूप करून चर्चील RSCO डिसुजा बी अशे तो ग्रूप आशिल्लो. ट्युरिस्ट हॉस्टेलां मिटींग जाली तेन्ना शिरसाट बी सगळे आशिल्ले आनी तांणी ठरयलें की आमी जॉयन जावन गव्हर्मेंट फॉर्म करया. चर्चील बी सकयल बशिल्लो ग्रावंड फ्लोराचेर तांच्या हातून. आमी आमच्या भितर डिस्कशन जालें. आमी 12 आनी 4 16 तांकां 5 घेतले जाल्यार गव्हर्मेंट जाता. पूण मागीर आमी थंयच रावले. आमचे थोडे कोण आशिल्ले ते भायर वचून म्हणपाक लागले आमी डिस्कस करता आनी येता बिता. पूण आमकां मागीर अशें कळयलें गेलें की हाका काही कारणाक लागून आमी तांचे बरोबर फॉर्म करपाक शकना. तातूंतल्यान मागीर 2 दिसांनी एमजी फुटली. 4 जाण तेवटेन गेले. 8 जाण उरले एमजी आनी तांणी मागीर काँग्रेसीन त्या वेळाचेर गव्हर्मेंट केलें. पण मुखार जो प्रवास जालो जंय सारे काटेकोरपणान एमजीचो वोट शेअर हातासपाचे एक स्ट्रॅटेजीक दृश्टीन जर एक वाटचाल जाली ती वाटचाल तुमकां कितली दिसता बरोबर आशिल्ली? नंबर 1 राजकीय दृश्ट्या बरोबर आशिल्ली आनी तें कित्याक शक्य जालें? ना, बिकॉज प्रॉबेबली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष पळय आशिल्लो तांणी हें केन्नाच एंटिसिपेट केलें नासतलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल त्या काळार जर गव्हर्मेंट फॉर्मार केलें जाल्यार कदाचित डॉक्टर काशीनाथ जल्मी सारको मनीस मुख्यमंत्री जाता आशिल्लो. म्हणजे आमी जेन्ना 4 जाण आशिल्ले ते 12 जाण आशिल्ले तें जर गव्हर्मेंट फॉर्मार केलें इंडिपेंडन्साक बी घेवन जाल्यार आमचो भोवदा लिडर तेन्ना तांचो मेजर ग्रूप म्हणटकीर ते भाजपाक परवडनाशिल्लें. आनी एक्चुअली तेन्ना प्रोजेक्ट केल्लो खलपाक याद आसा जाल्यार पळय त्या खलप वॉज टू लीड द हें. खलप वॉज प्रोजेक्टेड ऑफिशियली एज द चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट. पूण खलप लॉस्ट. खलप त्या इलेक्शनाक पडलो. पूण तें जालें जाल्यार हाका करचें पडटा. ताका लागून पार्टीन तसो परत जर जल्मी सारको मुख्यमंत्री जाल्लो जाल्यार भाजपाची स्वताची वाटचाल खूब खडतर जाता आशिल्ली. नाही, ताका खूब मागीर म्हणजे कशें प्रॉस आनी कॉन्स खूब आशिल्ले. हय. तर कदाचित ताका त्या वेळाचेर तो विचार करून तांच्या पक्षान त्या वेळाचेर डिसिजन घेतला आसतलें. एक जो येता दुसरो म्हळ्यार मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जावप आनीक तुमी पावर मिनिस्टर म्हणून तुमची कारकीर्द जी म्हाका दिसता लोक आज मेरेन याद काडटात. हें नातें कशें आशिल्लें त्या टायमाचेर
आनी मागीर ताजें कितें जालें तें मागीर उलोवया पण हें नातें कारण तुमी म्हणटा तशें तुमी तिकीट सुद्दां घेतना तुमी तशें काय भारतीय जनता पक्षाच्या हातूंतल्यान येवपी किंवा तांच्या कोर हातूंतले मनीस न्ही अशें आसतना हें नातें कशें तयार जालें पळय म्हजो एक स्वभाव आसा आनी तो स्वभाव म्हजो इनबॉर्न आसा तो स्वभाव कितेंय केलो म्हणून मरो पर्यंत हांव बदलपाक शकना तो सगळ्यांत तो स्वभाव मेन म्हणजे हांव दुसऱ्या कडेन द्वेशान पळयना हांव दुसऱ्याचो द्वेश करना हांव दुसऱ्याचे बद्दल सूडबुद्धी दवरना एक म्हजी क्वॉलिटी ल्हानपणांत आवयन गेल्ले म्हजे संस्कार हांव देवाक मानपी हांव देवाचें म्हजी पुस्तकाचें खूब वाचन आसा वेगळी हे ग्रंथ हांवें वाचून काडल्या खूब जाणांचे वाचून काडल्या आनी तातूंतल्यान जे संस्कार म्हजेर जाल्या तातूंत हांव म्हाका समज फाल्यां घरा कडेन येवन कोणी कितें गाळयो मारून गेलो 8 दिसांनी तो त्रासां पडलो आनी तो म्हजे म्हऱ्यान आयलो आपल्या मातशें मेडिकलांक आपल्या मातशें हें जालां कोणाकी हें हांव ताका हेल्प करता हांव तें फाटलें जालें तें सगळें विसरता अशें हांव कोणाकी म्हणटा की आय लीव इन प्रेजेंट हांव पास्टाक रावना पास्टां जर हांव गेलो जाल्यार ती वेगळी स्टोरी जातली आनी हांव फ्युचराकय वचना म्हणजे म्हाका कोणी म्हणटा तूं मुख्यमंत्री जातलो आनी कितें जातलो अरे म्हटलें जें विधी लिखीत कितें आसा तें कोणाचें कोण बदलपाक शकना हाजेर म्हजो ठाम विश्वास आसा ताका लागून हांव स्वप्न पळयना एक गजाल सांगात कारण त्या टायमार तुमी आनी एक मनोहर पर्रीकार वॉज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन हे जे पॉलिटिकल फॉर्मिडेबिलिटी जी आसा ताजे पर्सनल नातें कशें आशिल्लें बिफोर द रेस्ट ऑफ द इतिहास न्ही म्हजें कोणा कडेनच केन्नाच हांव वायट रिलेशन दवरना एक गजाल म्हजें कितलें हांव तुका सांगलें म्हजो वर्स्ट क्रिटीक पॉलिटिकल फाल्यां चर्चिलान म्हजेर कितले स्टेटमेंट काडल्या कितें काडल्या पूण चर्चिलाच्या केन्नाय बर्थडे आसलेले हांव चर्चिलाक वीश करता आनी चर्चिल म्हज्या बर्थडे मुद्दम गेल्ल्या वर्सा तो मुद्दम घरा कडेन वीश करपाक आयलो म्हणजे हांव दॅट इज बिकॉज दे नो तांकांय खबर आसा भरपूर की हो मनीस केन्ना तसलें करपाक वचना कांय आनी ताजे कडेन रिलेशन दवरलेल्यार नुकसान कांय ना असोय विचार खूब जाण करता आसले न्ही हांवें केन्ना कोणा कडेन आपूण जावन हांवें कोणाक पुश करुना किंवा कोणा कडेन रिलेशन पेड्ड्यार करपाचो प्रयत्न करुना वयल्यान हांव म्हजेर कितलो क्रिटिसिजम जाल्लो आसा म्हजे मडगांव शहरान ते आज सगळे खूब जाण म्हजे बरोबर आसात कारण बिकॉज आय हॅव नेवर लुक्ड एट देम वीथ दॅट सॉर्ट ऑफ एंगल आनी म्हणून म्हाका कितें जाता आज पर्रीकार हयात ना आनी म्हजें एक प्रिंसिपल हांव फॉलो करता जो मनीस हयात ना ताजे बद्दल जो कितें जाल्लो इतिहास आसा तो परत आनी गाळप ना आनी सांगप ना असो म्हजो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसा एक म्हत्वाचो टप्पो जो ताजे उपरांत येता तो म्हळ्यार विधानसभा विसर्जीत करपाचें आनी निवडणुकीक वचपाचें जे कॅबिनेट डिसिजन अनादर स्ट्रेंज कॅबिनेट डिसिजन बट जाचे परिणाम मागीर खूब जाले हें घडटना तुमकां विश्वासांत घेतिल्लें ना एक्चुअली एक कॅबिनेट मिटींग पळय जी जाली ती कॅबिनेट मिटींग पयल्या खेपेक इंटरनॅशनल सेंटरान ठरयली कोण ना कोणा कडेन उलोवना म्हाका दिसना कोणा कडेन खबर आशिल्लें कोणाकय खबर आशिल्लें इनफॅक्ट म्हाका याद जाता ती अशी आमकां सकाळ फुडें रवीगेर च्या पिवपाक आपयल्ले रवीन बरी भाजी बिजी हाडून दवरिल्ली पुरयो बिरयो हांव आनी दोतोर हामणकार आमी तेन्ना रविले घरा कडेन गेले थंय अशेंच डिस्कस करता आसतना ते आज कॅबिनेट आसा मागीर वातावरण बरें ना कितें रे इलेक्शन अशें तें डिस्कशन जालें पूण इतलें सिरियसली म्हाका दिसता खंयच्याच कोणाक खबर ना इन्क्लुडींग तुवें रमाकांत खलप आशिल्लो तेन्ना आनी कोण आशिल्लो की अशें कितें तरी डिसिजन थंय जातलें कारण थंय जी कॅबिनेट जाली तें कितें जालें तें मागीर सगळें कोणें सांगलें कितें जाल्लें तें एक्चुअली पूण जेन्ना तें डिसिजन कळ्ळें तेन्ना एवरीबडी वॉज एक्चुअली म्हणजे आश्चर्याचें कितें जालें शॉकाचें कारण खलप तर सकाळ फुडें मिटिंगेक तेन्ना भायर सांगून भायर सरून गेल्लो की आपूण IT कॉन्फरन्स आहा आमचे मॅरियटा सांजचे मागीर परते मेळया अशें तें ठरयलें ताजे उपरांतचो जो म्हत्वाचो टप्पो येता तो म्हळ्यार BJPचें सरकार वचपाचें आनी जाका लागून दिसता म्हाका अख्खी भारतीय जनता पार्टी तुमकां दोश दिता की तुमी जर त्या वेळार जर पक्षा बरोबर रावपाचो निर्णय घेतिल्लो जाल्यार सरकार घडये टिकता आशिल्लें म्हाका लागून सरकार गेलें हातूंत कांयच अर्थ ना हांव जेन्ना राजिनामो दिला तेन्ना प्रताप सिंग रावण चीफ मिनिस्टर आशिल्लो सरकार पयलींच गेल्लें तुमकां याद आसल्यार पळय टेक्निकली सरकार गेल्लें प्रताप सिंग पण राणे विश्वास चीफ मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडन्स उरिल्लो नाही वोट ऑफ कॉन्फिडन्साचो कांय उपयोग जायनाशिल्लो ताका त्या वेळाचेर आनी हांवें त्या वेळाचेर राजिनामो दिवन हांवें पसंत केलें लोकां मुखार वचपाक हांव बेस्ट हें करून गेलो ना आय वेंट टू द पीपल ऑफ मारगांव आतां ताका कारणां खूब आशिल्लीं हांवें कित्या खातीर डिसिजन घेतलें तें हांवें तेन्ना इलेक्शनाच्या वेळार सगळें सांगलें लोकांक आनी तांकां सांगलें की तुमचो जर म्हजेर विश्वास आसा तुमकां जर दिसता म्हजें डिसिजन रॉंग सामकें बरोबर न्ही जाल्यार तुमी म्हाका घरा धाडा हांव तुमचें डिसिजन मान्य करतलो
आतां तुमकां दिसता की जें डिसिजन घेतलां तें म्हजें बरोबर आसा आनी हांवें तुमची सेवा करीत रावची जाल्यार तुमी म्हाका परतो विधानसभेंत धाडा अशें हांवें स्पश्ट म्हजें आव्हान सगळ्या मडगांवकारांक केलें. मडगांवकारांनी म्हाका म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका परतो विधानसभेंत धाडलो. पण असो एक तुमी खंयचो मुवमेंट सांगपाक शकता ज्या मुवमेंटाक तुमचें डिसिजन फर्म जालें की आय नीड टू टेक दीस रिस्क, आय नीड टू ना गो. म्हजे 2-3 अशे इन्सिडेंट त्या वेळाचेर जाल्ले. तातूंतले म्हजे जाग्यार कोणीय आशिल्ले जाल्यार हांव म्हजें नेचर तुवें जाणा म्हजें नेचर खूब पेशन्स काडपाचें. तुम्ही म्हणटा तुम्ही चड पासियेंस काडले. हांव सहजासहजी पेशन्स लूज करना. विधानसभेंत सुद्दां पळय केन्नाय कितें कोणी तापलो कोणी कितें केलें जाल्यार हांव रिटेलिएट करना. म्हजो एक नेचर तसो आसा. आय एम नोन फॉर दॅट. हांव केन्नाय पळय तापता किंवा उलयतां तेन्ना सगळे जाण म्हणटा तातूंत खरेंच कितें तरी आसतलें म्हणूनच तो अशें उलयता नाजाल्यार तो असो केन्ना उलोवपी न्ही अशें एक रिएक्शन नॉर्मल आसता. हांव ताका तसो आतां म्हजें कितली क्रिटिसिजम जाता हांव ताका रिएक्ट जायना व्हडलोसो. हांव म्हणलें बरें आसा. सो तुम्ही म्हणटा तुम्ही चड पासियेंस काडले तेन्ना. म्हज्या नेचराच्या प्रमाणे हांव खूब पासियेंस काडटां. अनलेस म्हाका सामकोच यू आर कॉर्नरींग मी फ्रॉम ऑल सायड्स देन नॉर्मली आय वील नेवर हांव केन्नाच परतें शाप दिना उलयना. म्हणजे पयलीं वचून पॉलिटिकल हातूंत भितर पयलीं वचून म्हणजे उलोवप जबाबदारीन उलयता हांव कित्याक कितें उलयना. बरोबर. पण एक जो आसा की ताजे उपरांत परत तुम्ही मंत्री जाले आनी मागीर 2007 मुख्यमंत्री जाले. सो घडये काँग्रेसी भितर वचून 2 वर्सां भितर म्हाका दिसता मुख्यमंत्री जावपी अशें एकच उदाहरण आसतलें. ही गजाल कशी घडली? नाही तें सुद्दां म्हजें परफॉर्मन्स. हांव पावर मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना म्हजो सुशील कुमार शिंदे तुगेलो 2-3 मंत्र्यां कडेन म्हजो लागींच्यान संबंद आयलो आनी त्या वेळाचेर जेन्ना नांव चलतालें तेन्ना सुशील कुमार शिंदे सारक्या मनशान किंवा दासमुन्शी कडेन दासमुन्शी म्हजो बरो एक सामको मित्र आशिल्लो. ताका म्हजें सगळें काम करपाची पद्दत लागींच्यान ताणें पळयल्ली. तांकां खबर आशिल्लें की हांव कशे पद्दतीन काम करता कितें हें करता तो म्हजो रेकॉर्ड आशिल्लो सारको थंय. म्हणजे पावर मिनिस्टर सुद्दां आसतना आय एम द म्हणजे म्हाका सांगपाक हें दिसता की सगळ्यांत लॉंग सर्वींग पावर मिनिस्टर इन कंट्री जर कोणी जाला जाल्यार तो हांव. 8 वर्सां हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो. एक पोर्टफोलियो 8 वर्सां सांबाळपी आज गोंयांत न्ही देशांत खंयचोच पावर मिनिस्टर ना. म्हाका दाखोवचो कोणें. आनी पावर मिनिस्टर आसतना हांवें गोंया खातीर कितें केलां तें गोंयकार जाणात. हांव आनी सांगपाक वचना. ते सगळे लोक अजुनूय तुम्ही म्हणटा म्हाका इट वॉज ओन्ली परफॉर्मन्स. इट वॉज ओन्ली परफॉर्मन्स. हांव तेन्ना तुका कोणाक सांगल्यार खरें दिसना. हांव तो पर्यंत काँग्रेसच्या वयल्या लिडरशिपीक कोणाकच म्हजो पर्सनल कॉन्टॅक्ट नाशिल्लो. हांव केन्नाच कोणाक मेळून ना वचून मेळूं ना. आनी म्हणून जेन्ना हांव धवन म्हणून आमचो ऑब्जर्वर आयिल्लो धवन म्हणटा ताका केन्ना हांव मेळूं सुद्दां नाशिल्लो. धवन म्हणटा कोण तो हांवें ताका पळोवं सुद्दां नाशिल्लो. इनफॅक्ट मागीर हांव चीफ मिनिस्टर जातकीर धवन बिकेम माय व्हेरी गूड फ्रेंड पर्सनल फ्रेंड सारको. म्हणजे हांव दिल्ली गेलो जाल्यार म्हाका तो जेवपाक किंवा च्या पिवपाक म्हणजे इतलें आमचें रिलेशन जालें. फक्त सुशील कुमारा कडेन म्हजी अमिकदाद आशिल्ली एज पावर मिनिस्टर. इनफॅक्ट ताणें म्हजो सत्कार केल्लो कोस्ता ग्रावंडाचेर ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टाफ. आनी ताणें थंय उतरां काडिल्लीं की गोंयांत सगळे कडेन पावर मिनिस्टर आनी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ हांचे भितर 36 आंकडो आसता. कारण केन्नाच ते पावर मिनिस्टराक अशें हें करना. गोंय एक्सेप्शन एकाच राज्यांत आपूण पळयता की स्टाफ सगळो एकठांय जावन येदो व्हडलो सत्कार पावर मिनिस्टराचो करता. ती जी कारकीर्द आशिल्ली 5 वर्सांची म्हाका दिसता त्या कारकिर्दींतल्यान मागीर मुखारलें तुमचेंच न्ही जाल्यार गोंयच्या राजकारणाचेर वेगवेगळी दिशा मेळपाक लागली. पयली गजाल जी आसा ते तुमकां त्या टायमार जे कॅबिनेट मेळिल्लें ते जर पळयलें जाल्यार आय थिंक तुमी टर्म कंप्लीट केलो हो चमत्कार कसो? हो चमत्कार कसो जालो? कारण ते कॅबिनेट आनी ते एक मंत्री जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसना आनी कोणाच्यान ते तग धरपा जाताली अशी. हांवें तुका सांगलां त्या भशेन म्हाका पासियेंस खूब आसा. हांव सहजासहजी कॅबिनेटा बरोबर पासियेंस काडले. कोणाक दुखयना ना. कॅबिनेटा बरोबर हांवें पासियेंस काडलें. बट त्याच बरोबर हांवें टफ डिसिजनाय घेतलीं. म्हणजे आतां म्हज्या कॅबिनेटींत तूं म्हणटा त्या भशेन इतले जणी आसले एकामेका कडेन न पटणारे सुद्दां लोक आशिल्ले. तशेंच चड आशिल्लें. 2 फावटी म्हजो सरकार उडोवपाचोय प्रयत्न जालो. तुका याद आसल्यार पळय मुख्यमंत्री जातकीर 3 म्हयन्यांनी पयलो प्रयत्न जाल्लो. 6 म्हयन्यांनी दुसरो प्रयत्न जालो. पयले खेपेक कोण आशिल्ले ते तूं जाणा. दुसरे खेपेक ग्रूप ऑफ 7 जालो तातूंतय उडोवपाचो प्रयत्न जालो. पूण म्हाका सांबाळ्ळो. देवान सांबाळ्ळो लोकांनी सांबाळ्ळो. पूण हांवें म्हज्या कॅबिनेटीक एक दीस केन्ना मंत्र्यां भितर झगडीं जालीं ना. हें हांव मुद्दम सांगपाक शकता ठामपणे. कोणीय कितें आसूं हांव तांकां सगळ्यांक सांगतालो तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा तें म्हाका सांग. दुसऱ्याचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी मेतेर जायनाकात. हें म्हजें रोकटोक आशिल्लें. कितें आसलें कॅबिनेटी भितर तुमी एकामेकाच्या हाजेर उलोवपाचें ना.
आनी ताका लागून म्हज्या कॅबिनेटीक केन्नाच झगडी जाले तुवें आयकलें ना. मंत्री एकामेकाच्या आंगार गेले म्हणजे जशें मागीर फाटीं आमी आयकलें तशें म्हज्या कॅबिनेटीक केन्ना जालें ना. म्हणजे इतले हे सुद्दां आसतना म्हणजे आशिल्ले ते सगळे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रथी महारथी सगळे. तरी आसतना हांवें खुबशीं डिसिजनां घेतलीं. इतले आसतना सुद्दां हांवें तुमचेर एक आरोप जाता की SEZ स्क्रॅप करपाचें धाडस दाखयलें. हय पण तुमचेर जे गोंयांत कोणूच हिंदुस्थानांत कोणें करपाक शकलो ना. पण तुमचेर एक आरोप जाता की अशी कॅबिनेटा बरोबर तरी आसतना तुमी खूब सॉफ्ट आशिल्ले पण. ना सॉफ्ट न्ही, कोअलेशन गव्हर्मेंट चलोवप इटसेल्फ इज ए रियल ट्रिकी सिच्युएशन. म्हाका विलासराव देशमुख एक दीस म्हजो सत्कार करपाक मडगांव आयलो. तोय तेन्ना महाराष्ट्रांत कोअलेशन गव्हर्मेंट हेड करतालो. तो म्हज्या घरा कडेन आयलो फ्लॅटाचेर, रातचो कार्यक्रम आशिल्लो आनी म्हाका ताणें म्हणलें अरे कामत तुम्ही कसं चालवता हे कोअलेशन सरकार? मला तर बाबा पुष्कळ त्रास होत आहेत मुंबईमध्ये. हो सांगतो, हा सांगतो, तो सांगतो, काय करावं तर पोस्टिंगला भांडणं, ह्याला म्हणणं. मग त्याने एक फ्रँकली माझे ओपिनियन आपले सांगले. त्यामुळे तुम्हाला ॲप्रिशिएट करायला पाहिजे. तुम्ही काही तसे आमच्यासारखे इतके हे नाहीत, पण तुम्ही ज्या पद्धतीनं सरकार चालवलं आहे किंवा चालत आहे, तुम्ही दोन ह्याच्यातून पण बाहेर आलात, त्यामुळे ॲप्रिशिएट करा. काय तुम्हाला काय आर्ट आहे त्यामुळे तो म्हाका विचारतालो. हांव म्हटलें कितें, तो म्हणपाला आपल्याक थंय कसरत अशी करची पडटा की डोंबाऱ्याचो खेळ आसता पळय, त्या खेळांत एक चली दोरयेवेल्यान हें घेवन वता. खूब जाण सकयल रावन पळयता की तें पडटलें म्हणून, पूण तें केन्नाच पडना. तें सारकें आपल्यालें बॅलन्स करता. आवय बाबडी किंवा बापूय सकयल तें वाजयता आनी तें ह्या पोता त्या पोतार वता. हांव सदांच कंपेर करता न्हू, कोअलेशन गव्हर्मेंट इज लायक एन कसरत ऑफ दॅट गर्ल. कारण तुका तें बॅलन्सिंग करूनच मुखार गेल्यार तूं कोअलेशन टिकपाक शकता. कारण आयडियोलॉजी वेगळी आसता, प्रिंसिपलां वेगळी आसता. आनी म्हज्या वेळार कशें जातालें की कॉन्स्टिट्युएन्सीज ओवरलॅपिंग आसताल्यो. म्हणजे खुबशे मंत्र्याचे ताजे ऑपोजीट रोड आहा तो, ताजे मुखार आहा ती ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी, ह्या सायडीक हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. अशे परिस्थितींत तुका मातशें मॅनेज करूनच करचें पडटालें. एक सर जाता की ताजे उपरांतचें जें इलेक्शन 2012तलें, थंय सगळे जाण तुमकां दोश दिवपाक लागले की हो एक कडकपणा किंवा एक रुथलेसनेस दाखयनाशिल्ल्यान बीजेपीक 21 मेळपाक शकले म्हणून. ताचे भितर एक म्हळ्यार बीजेपी लोकांक जाय हे थोडे अंशी आशिल्ले, पण काँग्रेस नाका जाली. तूं मुद्दम पळय, ज्या पद्दतीन 2012चें इलेक्शन जालें, ज्या पद्दतीन तिकेटी वाटल्यो गेल्यो, म्हणजे 2012 परत एकदां दिगंबर कामत म्हणून म्हाका जर प्रोजेक्ट केल्लो पक्षान आनी सांगिल्लें की बाबा आयडेंटिफाय करपाक आमकां मातसो हेल्प कर, कित्याक 5 वर्सां हांवें स्टेबल गव्हर्मेंट दिलां. तूं बारीक पळय, गोंयाक स्टेटहूड दितगीर 5 वर्सांचो कालावधी कंप्लीट करपी एकलोच चीफ मिनिस्टर गोंयांत तो दिगंबर कामत. कोणी कितें सांग, म्हणजे ग्रावंड रियलिटी तशी आसा, स्टॅटिस्टिक्स तें दाखयता. आतां त्या वेळाचेर पक्षान आपल्याक जाय त्या भशेन, म्हणजे तेन्नाचे कोण आशिल्ले इन्चार्ज आनी कितें, तांणी आपल्याक जाय त्या तुमचे आरोप जाता की तुमी कमी पडले म्हूण ते थंय ठासोवपाक म्हाका की हे कॅन्डिडेट बरे. ना म्हाका याद जाता तेन्ना तुमी विजय सरदेसायाक तिकीट दिल्लो. ना विजय सरदेसायाक शेजरा आसून विजय सरदेसायाक तिकेट दिवपा खातीर हांव लास्ट पर्यंत झगडलां. कोणें सांगचें, विजय सरदेसायाक फातोर्डेच्यान तिकेट दिवपा खातीर कोणाकय विचारचें. इनफॅक्ट हांवें, म्हणजे म्हाका याद जाता की सोनिया गांधी कॅम्पेन करपाक आयिल्ली थंय फातोर्डा हाजेर भायर स्टेडियमा भायर, हेलिकॉप्टरा कडेन वता आसतना हांव तिचे बरोबर गेलो. तिणें म्हाका डायरेक्ट विचारलें आर यू एंग्री काय म्हणून. हांवें तिका म्हणलें मॅडम वाय आर यू सेईंग लायक दीस, बिकॉज वी हॅव नॉट गिवन टिकेट टू विजय सरदेसाय. म्हणजे तिच्या लक्षांत सुद्दां आशिल्लें की हांव ताका तिकेट दिवची म्हणून प्रयत्न करतालो. लास्ट मिनीट तांचें तेंच म्हणून सांगलें तुका, जर ज्या पद्दतीन लॅक ऑफ चीफ मिनिस्टरियल फेस, लॅक ऑफ चीफ मिनिस्टरल फेस न्ही, कदाचित त्या वेळाचेर पार्टीक दिसतालें की आनी कोणाकी प्रोजेक्ट करपाचे विचार आसतले, कितें तें वेगळें कितें चलतालें बी अशें म्हणून म्हाजें कानार पडिल्लें, हांव नकळो. पण म्हाका ज्या पद्दतीन सिटींग चीफ मिनिस्टराक पळय कॉन्फिडन्सांत घेवन जावपा जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन तें जालें ना. हें सामकें निश्चित. एक जालें ताजे उपरांत जी बाकीचे सगळें महाभारत सुरू जालें की तुमचेर केसी घालप, मागीर मायनींग स्कॅमाचो विशय काडप, मागीर सगळे ईडी बीडी सगळें. कशी टॅकल केल्यो ह्यो गजाली, आनी एक आज जेन्ना 2012 ते 2019 7-7.5 वर्सां उपरांत कशें पळयता त्या फेजी कडेन? न्ही, हांव सदांच मानतां की देव सुद्दां जेन्ना जल्माक येता, मनशाचे अवतार घेता, देव सुद्दां असल्या हातूंतल्यान वता. विधी लिखीत हांव सदांच म्हणटा, जें बरयल्लें आसा, कर्म फल म्हणटा पळय तें तुका मेळटाच. हांव तें एक्सेप्ट करपाक मानसीक तयारी दवरतां.
आनी म्हणून हांव जें कितें म्हजेर संकटां हाडपाचो प्रयत्न केलो हाडलीं कितें कितें केलें तातूंतल्यान हांव सही सलामत भायर सरलो ताचें एक कारण म्हणजे हांवें केन्नाच दुसऱ्याचे बद्दल वायट करूं ना वायट चिंतूं ना आनी बारीक मनशाक सदांच आदार दिला. पण ज्यो केसी घाल्यो तुमकां आज कितें दिसता तातूंत भितर मेरीट कितलें आशिल्लें आनी पॉलिटिकल वेंडेटा कितलो आशिल्लो? तें आतां जे कोण घालपी आसा ते आतां ना ताका लागून हांव ताजेरय आतां भाश्य करना. तें आतां कोर्टांनी केस चालू आहा ताजेर जनतान 2017 परत म्हाका हें दिवन एटलिस्ट प्रजेन तरी सांगलें की आमचे पुरतो दिगंबर कामत निर्दोश आसा. थोड्यांक दिसतालें आसतलें की ती केसीबी घालतकीर मडगांवकार म्हाका उडयतले मोठ्या मतांनी की मडगांवकारांकय दिसतलें की अशें अशें दिगंबर कामतीन हें केलां ताका आमी परतो आमदार धाडपा जायना. पूण मडगांवकारांनी म्हाका जितलो हांव चीफ मिनिस्टर आसतना सुद्दां म्हाका मार्जीन दिवूं नाशिल्ली ताज्याच्याकी चड मार्जिनान म्हाका 2017 निवडून दिलो. म्हणजे म्हाका दिसता की ते दॅट इज अ विंडिकेशन. नाही वेंडिकेशन म्हणजे एटलिस्ट त्या बाबतीत तरी हांव उरलो. म्हणजे म्हाका थंय म्हाका कोणाच प्रश्न विचारलो ना मडगांवकारांनी. ह्या जे सगळ्यांत कठीण इलेक्शन खंयचें ज्या टायमार इलेक्शन भारतीय जनता पक्षांतल्यान काँग्रेसीक गेले ते बाय इलेक्शन जाल्लें पळय बाय इलेक्शनाच्या वेळार बीजेपी टू काँग्रेस गेलो तेन्ना तेन्ना म्हजे क्लोज फ्रेंड म्हजेर कोंत्र आशिल्ले म्हजे रिलेटिव्स म्हजेर कोंत्र आशिल्ले. असे कितले लोक आशिल्ले जे म्हजेर कोंत्र आशिल्ले ओपनली काम करताले अगेन्स्ट म्हज्या. इनफॅक्ट त्या वेळाचेर मडगांवाच्यो चलयो ज्यो पणजे दिल्ल्यो तांची सुद्दां नांवां काडून तांचे सुद्दां हांगा मिटिंगी जाताल्यो खंयच्या हॉटेलांत तें सुद्दां खबर आहा म्हाका म्हणजे त्या वेळाचेर. पूण हांवें ताजे कडेन दुर्लक्ष केलें. म्हाका गॅरंटी आशिल्ली मडगांवकाराचेर कितेंय जालें जाल्यार मडगांवकार म्हाका सोडपाचे ना असो एक विश्वास म्हाका पूर्णपणे आशिल्लो. पूण हांव मुख्यमंत्री जालो पळय तेन्ना म्हाका सगळें खबर आशिल्लें कोणें कोणें कितें केलां तें. पूण हांव म्हज्या जाग्यार आनी कोणी आसलो जाल्यार कदाचित करता आशिल्लो. पूण हांव तसलें करपाक गेलो ना. म्हाका खूब जाण दोश दिता की तूं कितें तुज्यान कांय करपाक जायना करपाक खूब जाता आशिल्लें. पण हांव तसलें करना आनी म्हणूनच म्हाका देव सांबाळटा अशी म्हजी प्रामाणीक मानसीक परिस्थिती आहा. एक लास्ट हें आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालें आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन जातकीर आज अशी परिस्थिती आहा की फक्त 5 आमदार उरल्यात काँग्रेसीचे. तेही 5 जाण म्हाका दिसता की तांचे सगळ्यांची तोंड एकवटेच्यान नात. पक्षाच्या भवितव्या कडेन कशें पळयता गोंयांत? पळय हांव सदांच सांगता की काँग्रेस पक्षाक गोंयांत भरपूर सपोर्ट आहा. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेसचे फिक्स्ड वोटर्स आसात सामके. म्हणजे तुम्ही लिडर घाणयता ते लिडर न्ही म्हणजे ते ज्या पद्दतीन टॅकल करपाक जाय तें टॅकल करप जायना. आज फॉर्च्युनेटली म्हाका पक्षान जबाबदारी दिल्या 5 आमदार आसूं पण जबाबदारी दिल्या. हांव सिन्सियरली जबाबदारी पार पडपाचो प्रयत्न करतलो. म्हजो एक स्वभाव आहा भवितव्य आसा जी जबाबदारी तुजेर दिता ती जबाबदारी तुवें झोकून घेवन काम करपाचें. कोण आसा तांच्या बरोबर कोण ना कोण येना तांकां सोडून भवितव्य आसा. काँग्रेस पक्षाक गोंयांत भरपूर भवितव्य आसा हें म्हजें ठाम मत आसा. तुम्ही फक्त म्हणटात की विश्वास धरून एका मनशाचेर ते सारके टॅकल जावपाक जाय. सो प्लेजर टॉकिंग टू यू.